हाय गाइस, कशे आहेत तुम्ही सगळी? गुड मॉर्निंग. तो आज सकाळ फुडें ब्लॉग स्टार्ट करता. मिसा समीन येयलो आनी आतां मुगे ब्रेकफास्ट करता हांव. ब्रेकफास्टाक कितें आहा तें दाखयता तुमकां. ब्रेकफास्ट आहा टमाटा भाजी आनी सॉरी ब्रेड. आतां मुगे ब्रेकफास्ट एन्जॉय करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. तर आज संडे स्पेशल मामा आज पुलाव करतली. बेश्टो सुंगटां बीन घालून बरो पुलाव करतली. तें देखून दाखयता तुमकां हांव मामा पुलाव करती. आनी हांव आज चिकन लॉलीपॉप फ्राय करतलो. आज कजनाक वयताय न्हू, तेका घेवन वचपाक जाय थोडी, तेका लागोन मागीर तें दाखयता तुमकां हांव मुखार. सो हाय गायज, आतां मामा पुलाव हांडोला. मामा आज कितें करता गे? प्रॉन्स पुलाव बरो वास येता. आनी चोय मुगे चिकन लॉलीपॉप मॅरिनेट करून जाली आनी आतां तें फ्राय करतलो आनी मागीर दाखयता तुमकां. पुलाव आनी चिकन लॉलीपॉप रेडी जाल म्हणटरी. चोय गायज, आमगे प्रॉन्स पुलाव जालो रेडी. ते प्रॉन्स वास बीन बरो येता. आनी चोय चिकन लॉलीपॉप फ्राय जाताय, बरी क्रिस्पी फ्राय करपा तेंकां. चोय आमगे चिकन लॉलीपॉपाय बीन रेडी जाली आनी मागीर मेळटा तुमकां आतां. मागीर आमी पेट्रोल पंपार पेट्रोल घालपा येयली. रांदून बीन जाल म्हणटरी पेट्रोल पंपाचेर वयता आसतना मागीर झाड चोवपा येयला आमी. जायत भाशेन झाड आहाय आमकोडे. येता जाल्यार तुमच्यान घेवपा जाताय. ऑर्किड्स बीन जायत कलर आहाय. तुमी येता जाल्यार विजीट करा हिंगा पेट्रोल पंपा सायडीन मुंगलार. थंय मामा झाड चोयता. रोजीसूय बरे आहाय, डिफरंट डिफरंट कलर्स. मुंगलार म्हणटा पायनॅपल ज्यूस पिवपा येयले. लक्ष्मी कोलवा आनी वेन्सडे आवडले ज्यूस पार्सल केला. आतां आमी ज्यूस पिता. आतां आमगे ज्यूस पिन जालो. आतां म्हज्या घराचो वेन्सला आवकाडो ज्यूस पिला आनी 2 बटरस्कॉच आयस्क्रीम घेयला. म्हाका वेन्सला खावपा. आतां वयताय घरा कडेन. मी वेन्सला मेळटा तुमकां. तर म्हाका एवनेर आवोकाडो ज्यूस घेवन येयलें, तेच अनबॉक्सिंग चलतालें. वॉयस आयस बोल मरे सारको. हय, आवोकाडो ज्यूस. ग्रीन जालें हांव चिकन लॉलीपॉप आनी प्रॉन्स पुलाव. मामान केला पुलाव. आनी दाखय गे चिकन लॉलीपॉप खाय. आनी एबनर आडचा बडयता. हाय जाले. बटरस्कॉच फ्लेवर आईस्क्रीम खाता आता. आतां हाड खाता थिंगा आहलो मरे. हांव रोखडी आईस्क्रीम खाता. हय, गरमी कितली जाता. गाइस तुम्ही हाय आईस्क्रीम आनी आमगे देसी नुस्का. शी 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 पेपर घात की जुदास हैं ते. घात की जुदास. डिगन हेलो. येचोय तिगाय बॉडीगार्ड. ओय थिंग येताय ते. जसी सोदीत येताय ते जसी. जसी इंग्लिश हिस्ट्री दिता. थोडे एक्सप्लेनेशन दिता. येते सुकोन तो बी जाता त्यो मागीर बी भायर मान तेंचे लुफा कोता इथे. बोर ते होरे म्हळ्या
इसको राव रे हिंग दाखय रे इसको नाचोता मागीर बी काडपाच्यो किंवा मागीर रोयले आनीकूय जाता आनी हेचे भितो हा ते माडाचे गेल्या खंय मेळटा ते हय हेचय हे आतां एका स्लायस माताय ना एशको करपाक डायरेक्ट स्लायस माताय तेचे हेचो एसकोन दिसत तें तुमगे तर थिंग रान बी आहा जाल्यार मेळटा तुमकां आनी माडाचे वयर देखू जाता मातशें CID चालू आलो म्हूण CID चोयलें आनी वचोय हा एम्बट तुमकां सगळ्या जाप करचो एम्बट न्यू व्लॉगर येयला एम्बट तो व्लॉगिंग करता गे काळांनी यो फोन बी उडो इनेशी ओनू हा सारको काळांनी Hi friends, this is Ember here. Batis, Batso, boy. Ember lagi exam है नाम उराक. ये घ्यायचं काय लोकल. बाटा व्हायचो जसे की सांगताय ते बाटा किती बाटा ओके तुम्ही आणि असो न्यू ब्लॉगर इन टाउन अयो मोठ रेट ते कुठं असो न्यू ब्लॉगर इन टाउन आणि पोरण्या ब्लॉगर सुण्या गेलेले आय तेगले सोडी ते आणि बोरे नाव आलं तो क्लिप है वना येने नाही रावपा ओ ब्लॉगर बरा मुको 15 मिनिट बाद नशा स्टार्ट होता है तो कातरा बिठाचे दाखवता जब तक सोया नहीं आप सोने के लिए जाओ मेरे बेबो इधर देखो टी टाइम एबना इधर एबने तोकली पोना घालाली दिसती पोणा तोकली पोना घाल रे आली दिसती पोणा चीनी कम है आंटी नहीं है cheers आंटी आम्ही कॉफी पिताय कॉफी ओय cheers babes इथे लागोली ब्लॉग सोपाक ही कोडये चाव कितको पिताय बुड्या खबर ए मामा तू कितको पितके ती कोडये चाव जशी ऐक एक नो इस्कला उस लागला एक कॉलेज उस लागला एम्बुलन्स एक पण कुचूस पाळयताले सांग इस्कला या कॉलेजीचो इस्कला एम्बुलन्स पाळयता क्या है आणि एक उसके अंदर नाव की तुमको नाव नहीं देगले जैसे किती पडा लागला चला ते ना दोघांनी सांगा आणि एक ए तू भी बोल सकता है आणि गूगल करून जाना एक नो छोड़वा लेफ्ट आती गुड़िया जाता है छेड़े राइट आती गुड़िया अभी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ लड़की लेफ्ट हाथ में गुड़िया हाँ घड़ी डालता है और लड़का लोग राइट हैंड में घड़ी डालता है क्यों डालता है नहीं पर ऐसा क्यों है मैं तो लेफ्ट साइड में घड़ी है अरे क्यों डालता है रे अरे पर डिफरेंस क्यों है मतलब कोई ऐसा है हाथ में सोच के बताओ खाने के बाद भूख नहीं लगता है हम लोग लड़की है तुम क्यों बोला मैं जैसे कि मुझसे आंसर सुनना चाहती थी कितना कॉमन है टाइम और एक है पार कौन है तेरे लिए आंटी तुम लोग मत बोलो हाँ कितना डाल रहे थे कुछ नहीं एक बीमारी आया नया गोवा में खाना खाने के बाद भूख नहीं लगता है और सोने के बाद नींद नहीं आता है ये कौन सा बीमारी है
गोवा में नया बीमारी आया गर्मी की वजह से. गर्मी के वजह गर्मी से सांग रे तू हिंदीन काढ रे ते तेंका हेचे स्कूल आणि हेचे तुम लोग बोला ओनली 2 ऑफ यू तुम दोनों ही स्कूल में आग लगा, एक कॉलेज में आग लगा। एम्बुलेंस आगे पहला कौन सा आग बुझाएगा, स्कूल का या कॉलेज का? हाँ? स्कूल का ही पूछा. हाँ ठीक है अभी तू बोल वो स्कूल बोला मैं कॉलेज बोलूँगा दिल्ली में अरे तुम पागल लोग एम्बुलेंस आग बुझाते हैं। अच्छा लड़कियों का दिमाग घुटनों में रहता है, अभी लड़कों का भी हो गया। और एक झाड़ गिरा था ना वो कुछ अच्छा नहीं। अभी और एक बात, हाँ ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है. हाँ, किधर है? एक पिलर खड़ा है, हाँ तो पिलर के ऊपर एक मुर्गा बैठा है. हाँ ठीक है, वो मुर्गा अंडा अगर ये करेगा तो कौन सा साइड में गिरेगा, हिंदुस्तान में? अरे मुर्गा अंडा देते हैं। मेरे में चाय गिर गया। गिरा। चल आंटी बाय बाय गुड नाइट बाय इधर देख रहे बाय बाय गुड नाइट. गुड नाइट बाय अली बाय गुड नाइट चल गुड नाइट जैसी बरे कोण बाय मागीर आमी जसिकेचो थिंगसो येवन मागीर कोलवा गेली एंड कोलवाचो मातशेची भाजी करेला आनी ब्रिंजॉल घाली आनी मागीर आमी घरा वचपा भायर सरली एंड वीथ दीस आमगेलो आयचो व्लॉग काबार टेक केअर बाय बाय गुड नाइट.